नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्याक येवकार. वेगवेगळ्यो घडामोडी आसातच, पण आज आमचो जो सगळ्यांत महत्वाचो विशय आसा तो म्हळ्यार रिजर्वेशनाचो, डिलिमिटेशनाचो म्युनिसिपालिटी खातीर केल्ले. आनी दीस वतात तशें लक्षांत येवपाक लागला की फकत विरोधकच न्ही, जाल्यार सत्ताधाऱ्यांतल्या कांय आमदाराकय हें रिजर्वेशन पचिल्लें ना. कित्या खातीर, वॉट आर द इश्यूज, हाजेर आमी आज भासाभास करतले. आनी आयचे गेस्ट म्हण आमकां जॉयन जातात भारतीय जनता पक्षाचे वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदा. कार्लोस बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार आज सकाळीं तुमचें स्टेटमेंट आमी ब्रेक केलें, ताजे उपरांत तें सामकें वास्को भरत न्ही गोंयभर व्हायरल गेलें. आनी यू एक्सप्रेस सम रियल सिरियस कन्सर्न्स अबाउट द रिजर्वेशन. किती कन्सर्न्स तुमच्यो? वॉट आर युअर मेजर कन्सर्न्स? Class council, there are two councils, Margao and Vasco, 25 wards. At Margao separate, Vasco separate reservation. What's the point of separate reservation? It should be uniform reservation for Vasco and Margao. See, Margao is having one reservation. अंडरस्टँडिंगा खातीर जेन्ना तुमी युनिफॉर्म म्हणटात जाल्यार आतां जालां कशें रिजर्वेशन, आनी तुमकां दिसता की आयडियली कशें आसचें? गो हेड. See, reservation, there is no kind specific कशें काय ना in the act. Reservation, आता आमच्या मंत्र्यान he has proposed something and he has done what he wants. How we can have ward number 1 to 9 ladies? म्हणल्यार ward number 1 to 9 बायलां कोण ना जावपा election जावपा, there is no ladies representation there. And okay, that is one point. Secondly, Margao separate कित्याक? Vasco separate, आमी कितें separate 25 wards, both are together. करेक्ट. And see, they usually, as per the last 2 years, they used to have by jumping, they used to jump the numbers. 2 ward gents असतात, एक ladies असतालो. रोटेशन जातालें. Rotation. सो एंड अगेन वास्कोची एक केस जी आसा, वी आर डिस्कसिंग पणजी, वी आर डिस्कसिंग अदर सिटीज ऑल्सो, बट ही तुमची केस ही खूब पेक्युलियर आसा. कारण एके कडेन कांयच ना रिजर्वेशन आनी दुसरे कडेन सगळें रिजर्वेशन. कित्याक लागून अशें केलां अशें तुमकां दिसता? See, reservation can be done with different agenda. Agenda असतो शकता. हांव नको मंत्र्याचे कितें agenda आहा जाल्यार. Maybe he wants to win all the 9 wards himself with the gent supporters. ते जावपाक शकता. ते रिजर्वेशन ऑल ओव्हर गोवा लागता. तुवें म्हणटा तशें सारकें. there are A class council, B class council, C class council. The reservation should be given and quotas are advanced. It is good point, quotas are. So then candidates can prepare themselves. At the last minute to what reserve करतलो. Suppose I काम केले water. जाल्यार I should get the benefit of the work. करेक्ट. आज जेन्ना तुमकां दिसता की वॉट कॅन बी द मोटीव, कारण तुमी सकाळ फुडें उलयतना अशें म्हळें की दीस इज क्लियरली कॉन्स्पिरसी अगेन्स्ट यू म्हणून. वाय डू यू फील सो? See, I made it again. See, आता वास्को आहे 12 वॉर्ड. इथले 16 लेडीज. आणि दाबोली मवीन एक्सटेंड केला तसं. He was upset. And he 51 केले 2 ward out of 4. So Vasco out of 12, 6 wards are ladies. Fine. Daboli out of 4 wards, 2 are made ladies. Where's the logic? Out of 9 wards, not 1 is ladies. So why do you feel that this is against you and this is to target you? See, I don't know what his agenda किती आहे. I don't know. I took my heart out to your people in the morning. आता म्हाका मिली वास्को रावपाक सोदता आसतलो इलेक्शन. ते जावपाक शकता. Because he's becoming weak, I think, there Murgaon. It looks like. So maybe तो आपल्या वास्को सीट पर स्टॉप करू शकता. दाबोली सोदता आसतलो. तुमकां दिसता की दिस इज क्लियरली तुमच्या अगेन्स्ट हे करपा खातीर हे केलां? यू आर कन्विन्स्ड अबाउट इट? It clearly shows that it is done with some malevolent intention. आयडियली जर जावपा जाय आशिल्लें कार्लोस बाब, जाल्यार कशी जावपा जाय आशिल्लें रिजर्वेशन? कन्सिडरींग फाटल्या इलेक्शनाचें रिजर्वेशन, आतां इन टर्म्स ऑफ रोटेशनूच जर जावपा जाय आशिल्लें जाल्यार आयडियली तें कशें जावपा जाय आशिल्लें? आयडियली म्हळ्यार 2 जेंट्स एक लेडीज आसता आयडियली. सेम आसपाक जाय. 2 जेंट्स एक लेडीज.
every 5 years. एक असं की आता रिझर्वेशन झाला अजून पर्यंत इलेक्शनाचो प्रोसेस सुरू जाल्लो ना. मेनी पीपल आर गोइंग टू द हायकोर्ट, दे आर चॅलेंजिंग द पिटिशन. तुमची असो कितें विचार आसा चॅलेंज करपाचो, ऑर बिकॉज ऑफ पार्टी डिसिप्लीन यू हॅव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट इट? I chief minister letter केला that I am going to file a petition in my name. अजून सीएम रिप्लाय करून म्हाका पार्टी प्रेसिडेंट म्हाका कॉल केला, पार्टी प्रेसिडेंट कॉपी मार्क केलेली, एक्स एमपी सगळे मेल केले. I already informed them that even I may file a petition. You are prepared to file a petition? I'm prepared to file, but I told the party I'm waiting for a few days. I want to see what happens. But एक गजाल असा Because what happened? Yeah, go ahead. See, many wards आमचे दादले भुरग्यांनी काम केलं, हार्ड काम केलं, and they are feeling hurt now. So I can't let them down. They worked 5 years. They kept working the wards. तुमकां कितें दिसता? आय एम आस्किंग दिस व्हेरी स्पेसिफिकली, कारण पणजे हो बोवाळ जाता की खंयच्या वॉर्डा भितर खंयचो कॅन्डिडेट काम करता किंवा ताका इच्छा आसा कॉन्टेस्ट करपाची, हें पळोवन त्या प्रमाणे डिलिमिटेशन किंवा रिझर्वेशन जालां. इवन पणजेच्या बाबतीत बरोच बोवाळ जाता हो. तुमकां दिसता वेन इट कम्स टू वास्को सेम थिंग हॅज हॅपन्ड? No, CCP Act is different. That issue is completely different. No, I'm not saying the That issue. here I'm we can saying the compare. agenda in CCP. Many people are alleging that they have seen ki, okay, this ward probably Suren Furtad is representing from so many years. तो ward आज तुगेलो चेंज जालो. Candidates कोण आसात हे पळोवन specific reservation जालो म्हणून. Do you think in your case also similar kind of a thing has happened? In my case, it is clearly visible. It is visible because Mavin Baba statement केला काल पयर the media that he was not taking into confidence. I was not taking confidence. I'm not confidence again. You do as per the act. You go as per the sequence. Let everybody get a chance. So no. At even after our Amdar, tomorrow even my MLA, it can be reserved for ladies. We must give even ladies a chance. So तुम्ही म्हणता की तुमका कॉन्फिडन्सा घेतलेत ना? Confidence, आमचं कॉन्फिडन्स घेवपाक गरज ना. They must go as per sequence. आणि आता म्हणता तुम्ही की आफ्टर द रिझर्वेशन केम आउट, you have already written to the party higher ups and you have still not received a response. No, I only got a phone call from the party president. I told the party president that I'm not going to court right now. I understand myself. But you are ready to file the petition on your own. I'm ready to file in my personal name. You know what happened? My people are upset. They are after me. तुम्ही एक गजाल सकाळी म्हळी विच वॉज व्हेरी शॉकिंग की तुमकां फुडल्या इलेक्शनाक हरोवपाचें हें कारस्थान म्हणून. अँड दॅट टू इज नॉट दॅट समबडी एल्स इज डुईंग इट ऑर फ्रॉम सम अदर पार्टी, बट युअर ओन कॉलीग फ्रॉम युअर ओन पार्टी इज डुईंग इट. वाय डू यू फील सो? Because there is specific. I can even elaborate a little extra. Yeah, please go ahead. Last time you were the Minister of Power. Last time he was the Minister of Power. He has given a lot of jobs to Murgaon. Bascom आमचे लोक help करना. The same way, I don't know, he has got some welfare intentions. I feel that he may want to contest Vasco. The Murgaon must weak असतो. तेच आपण शकता. तुमकां क्लियर दिसता की he wants your seat. I think so. Maybe now this proves it. This proves it, like. कालसाब एक जालो हो रिझर्वेशनाचो इश्यू, दुसरो आसतो असेंब्लीचो इश्यू जो तुम्ही रेज केला. तुम्ही कशें पळयतात? बिकॉज इफ दीस टसल कंटिन्यूज आनी तेय बी इलेक्शनाच्या वर्सा भितर इट इज गोइंग टू बिकम बिटर. हाऊ डू यू लुक एट इट? So if because this is an election year, हे सुरुवात आता या म्युनिसिपालिटी वेल्यान जाल्या. This is only going to get bitter as the year progresses. How do you look at it about your position in the party right now?
With the party, I have बघा मुझे या पार्टीची प्रॉब्लेम काय ना. But now here मिलिंद नाईक आपण बॉस होते VP बॉस होते तर आपण बोलायचं म्हणतो. आता the chief minister above him. I hope the chief minister takes a hard decision. All over Goa, Kumpoli upset आमचे लोक. Other places are upset. So chief minister decision घे begin. Raji into the party and the government. तुमचं डिमांड कितें आज की रिजर्वेशन जे केलां ते स्क्रॅप करचें आनी परत एज पर द रूल्स करचें? See, म्हाका वास्तू मरूंक I am ready to face the reservation as it is. I'm not saying scrap, but I'm saying it's wrong. You are saying whatever reservation is there, I'm going to face it in the same manner. Along with the support, I'm ready to face. But it is wrong. That's what I want to tell. Kalus Bab, final question before I let you go. What do you expect from the chief minister? Chief minister, आमचं पत्र होतं. He's a boss. He must think the larger interest of the party, larger interest of the government. आता कसं म्हणलं, next 1 year go face next election. Correct. So chief minister is the face of the party for the next election. I hope he takes a good step. So what do you expect chief minister to do right now? Right now, he must take a decision in the larger interest of the party. Even if he should drop the ministry, he must drop him and take over the portfolio. तुम्ही म्हणतात जाय जाल्यार कॅबिनेट मिनिस्टराक ड्रॉप करात, बट पुट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी अबव एव्हरीथिंग एल्स. Party, right, you're right. कालूस बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. कारण म्हाका दिसता सकाळी तुम्ही स्टेटमेंट करत सावन अख्खे गोंयभर खवदळ पडला, फक्त वास्कोच न्ही, आनी खूब जाणांक मातशें धाडस येवपा लागलां उलोवपाचें. आतां ह्या इंटरव्यूआ उपरांत कितली जाणांक चड धाडस येता तें पळोवया. बट थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. Thank you very much. हांव थंयच्यान मुखार वता. आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आमकां जॉइन जाता. सो लौकीक, यू हर्ड कालूस बाब, व्हेरी पावर पॅक्ड आनी सारको फायर ब्रँड रिएक्शन. कितें दिसता तुका रिजर्वेशना वेलो वाद जो फाटले 3-4 दीस आमी उलयतात खंय पावला? प्रमोद, सकाळचो कालूच बाबा स्टेटमेंट जाले उपरांत आमी आतां दनपारच्या टायमाक एका सीएमाक मेळ्ळे आनी मुद्दम तांकां विचारलें की रिजर्वेशनाचेर खूब बोळा जाला, खूब तेंचेच लिडर, बाकीचे सोड, बीजेपीतल्याच लिडरां मदीं असंतोश आहा आनी ते उलोवंक लागले ओपनली म्हणून. सीएमान ते एकूच स्टेटमेंट केलो की आमी जे रिजर्वेशन आहा, जे पयलीं जे रिजर्व आशिल्ले ते मागीर अनरिजर्व जाता, अनरिजर्व आशिल्ले ते रिजर्व जाता. हितून जे कोण पयलींचे कॅटेगरीन बसताले तांकां मागीर ते वाड मेळना. ते नेमा प्रमाण ते रिजर्वेशन वयता, सायकली प्रमाण ते रिजर्वेशन वयता. आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांच्याच मना सारखे जातले अशें ना. इतलेंच म्हटलें तेणी चेंजीस करपाचे कांय हे दिसना तेंच्या हितून आमकां की ते परत रिव्ह्यू बी घेतले म्हणून. नॉर्मली अशें रिजर्वेशन एकदां एनावन्स जालें, एकदां नोटिफाय जालें की परत बॅक वचना तेजेर. पूण हे फावटी फर्स्ट टायम आमी असो चड अपोज पळयता आनी तो पार्टी मदल्यान वयता, म्हणजे ओपोजिशन रुलींग पार्टी, रुलींग डिस्पेन्सेशनांतल्यान असलो आवाज आमी पळयता. सो आता कशें गव्हर्नमेंट घेता, कसो सीएम तेजेर रिएक्ट जाता, फुडें तेचो प्रेशर वाडटा ते पळोवचें पडटलें. प्रमोद, दुसरी गजाल रिजर्वेशनाचेर येयले म्हणून एक सोर्सांतल्यान न्यूज मेळटा की 26 फेब्रुवारी जशें कोर्टाक सांगलेलें की रिजर्वेशन डिक्लेअर जावन इलेक्शन डिक्लेअर करच्या पयलीं वा कोड लागच्या पयलीं 21 दीस पयलीं रिजर्वेशन डिक्लेअर करतले. तशें तेंच्यांनी रिजर्वेशन डिक्लेअर केलें आनी आतां 26 फेब्रुवारीक सुमार कोड लागतलो, कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो अशें सुत्रा कडल्यान आयकूं येता. आनी 20 मार्चाक ही वोटिंग जातलें, इलेक्शन जातलें अशें आयकपा येता. म्हणजे हे सगळे इलेक्शन कमिशनान अनाउन्स करपाक जस्ट अशें आयकपा येता ह्यो डेट फायनलायज जातल्यो म्हणून जवळ जवळ. दुसरे प्रबोध, मायनिंगाचे मॅटर जे काल जाले सुप्रीम कोर्टान, ते चेंबरान असले रिव्ह्यू पेटिशन एडमीट करचे काय ना तेजेर अजून पर्यंत तेजेर कांय डिटेल्स येयल्ल्यो ना. आमी एडवोकेटा कडेन उलयले, ते म्हणटा असले चेंबरान मॅटर जाता तेका आमकां ऑर्डरीक रावचें पडटा आनी ऑर्डर अपलोड जायसर रावचें पडटा, कारण थंय एडवोकेट बी प्रेझेंट भितर आसना. आनी त्या खातीर आमकां आनी 2 दीस, म्हणजे लास्ट टायम अशें 3 दिसां उपरांत आमकां ऑर्डर मेळ्ळी. आनी कालूच जालें इलेक्शन, आनी फाल्यां नाल्यार परवां पर्यंत आमकां सारकी ऑर्डर अपलोड जावन मेळपाक शकता अशें ते एडवोकेट म्हणटा. तिसरे प्रमोद, सीएमान मिटींग घेतलेली काल व्हडली,
स्वयंपूर्ण गोवाचेर आणि तितून शॉर्टलिस्ट म्हणजे खुबश्यो गजाली ते कोण अपंग आहा तांकां कितें फॅसिलिटी दिवपाक जाय वा ह्यो सगळ्यो गजाली ते पळयताले. आतां तेणी 4 पॉयंट दिल्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक की घरां नाशिल्ले हे सोदून काडा, जेंची स्वताची घरां ना, टॉयलेट नाशिल्ली घरां सोदून काडा, लायट नाशिल्ली, लायट कनेक्शन नाशिल्ली घरां सोदून काडा आनी वॉटर कनेक्शन नाशिल्ली घरां सोदून काडा. हे 4 पॉयंटाचेर जेंच्यांनी फोकस करपाचें आतां सध्या तरी येयला. हे प्रत्येक स्वयंपूर्ण मित्र पंचायतीन वचून पंचायतच्या थ्रू हे सगळे करून घेवपाक जाय. मागीर तांकां कशें कशें ते फॅसिलिटी पावपाक जाय ते गव्हर्नमेंट पळयतले. तेजे उपरांत तेणी सीएमान सांगलें की आमकां 50 लाख प्रत्येक पंचायतीक दिवपाचे. तशें जाल्यार एश्युरन्स आपूण दिला म्हणून लागलो ह्या मिटिंगेक. ते 300 कोटी जे केंद्रान अप्रूव्ह केल्या लिबरेशन 60th लिबरेशन इयर सेलिब्रेट करपाक, तितूंतल्यानूच हे 192 पंचायतीक 50 लाख पर पंचायत वयतले. म्युन्सिपालिटीकूय आसतले की म्युन्सिपालिटीचो प्रोग्राम ते वेगळो हे करपाचे, पण 50 लाख हिंका खंय मोडपाक मेळचे ना. तिंका प्रॉपर प्लॅन दिवचो पडटलो पंचायतीक तयार करून की आपण बाबा एक कम्युनिटी हॉल बांदता वा खंयची मसणभूंय बांदता. तो प्लॅन तिंका थंयचो स्वयंपूर्ण मित्र तिंका जो अलॉट केला तेका बायपास करून दिवपाक म्हणजे तेका बरोबर घेवन तेका विश्वासान घेवन बरे तरेन प्लॅन जावपाक जाय. पंचायत भायल्या भायर गव्हर्नमेंटाक धाडटा अशें जावपाक जायना आनी बरे प्रोजेक्ट ते अप्रूव्ह करून ते पयशे रिलीज जातले. डायरेक्ट पंचायतीक क्रेडीट जावचे ना. जसो प्लॅन आसतलो तशे ते पयशे अलॉट जातले म्हणून ते इतले सांगता आसतना तेका आमी विचारले की बाबा ते स्वयंपूर्ण गोंय एकदम सक्सेसफूल जाला, 100% रिजल्ट दिता. काउंटेड जाल्यार खुबशे कडेन असो बी आहा की पंच कॉपरेट करिना. तो गव्हर्नमेंट सर्वंट गेला थंय केन्ना केन्ना पंच नासता, पंच जे सांगता त्यो गजाली आयकना, अश्यो गजाली आहा. तेणी सांगला जर फायदो गव्हर्नमेंट स्किमीचो तेंच्या लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय जाल्यार तेंकां हांगासर कॉपरेशन दाखोवचें पडटलें. कित्याक हो इझी वे आहा खंयच्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावोवपाक की गव्हर्नमेंटाचो एक ऑफिसर तुमकां येवन कनेक्ट जाता, पंचाक खंयतरी धडपडचें पडना. सो तेंच्यांनी तेंकां म्हटलां की कॉपरेट करा स्वयंपूर्ण मित्राक आनी सगळी हे करून घ्या. त्या खातीर परत एकदा सीएम जे स्वयंपूर्ण मित्र जे ऑफिसर दिल्या प्रत्येक पंचायत तेंच्या कडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करपाचो सगळ्या पंचायतीच्या आनी परत एकदा नवो प्लॅन जो आहा तेंचो घरां नाशिल्ले, टॉयलेट नाशिल्ले, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाशिल्ले आनी वॉटर कनेक्शन नाशिल्ली घरां आहा तेजेर ते ब्रीफ करपाचे आनी कशें आनी चड लोकां पर्यंत पावपाचे तेजेर ते ब्रीफ करपाचे. यात लौकिक थँक्स अ लॉट. गरज पडल्यार परत येता तुजे म्हऱ्यान. आय विल स्ट्रेट अवे गो टू विक्रम नाव. विक्रम, सकाळी सावन म्हाका दिसता वास्को बरोच खवदळ पडला. हाव डू यू लुक एट इट? हें जें घेर्र चल्लां मिलिंद आनी कार्लुसा मदीं, आनी म्हाका दिसता त्या घेर्राच्या मेरेर खंय तरी मोवीन उबो रावला अशी परिस्थिती आसा. हें खंय पावतलें? सर आयकूंक येता न्ही? गो हेड. एक्चुअली सर आयज जे कालू सरमेदान सकाळी स्टेटमेंट केला आणि ताणें व्हेरी ओपनली तांच्यांनी सांगला की हो जो अटेम्प्ट आसा फॉर रिजर्वेशन वेर समवेर तांकां दिसता की अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक तांकां उडोवंक सोदता जावं अशें कितें तांची इयर्स बिकम व्हेरी वोकल आनी तांच्यांनी आयज सांगला. पूण हो जो खंय तरी दिसता म्हाका की हो राग जो आशिल्लो भितर म्हणजे तांच्या काळजांत आशिल्लो जे दिसा रिजर्वेशन जालां आनी जेन्ना रिजर्वेशन भायर सरलें, फर्स्ट आमी जेन्ना नोटीस केलें की जो आउटगोईंग चेअरपर्सन आसा नंददीप राऊत ताजो वॉर्ड जेन्ना हांवें पर्सनली लेडीज म्हणून पळयलो, हांवें ताका फोन केलो, ताणें इमिजिएटली फोन बंद करून दवरलो. ताजे मागीर हांवें क्रितेश गांवकर म्हणून तोय चेअरपर्सन आसूं ताजो वॉर्ड पळयलो, ताजोय लेडीज जाला. सो ताकाय जेन्ना फोन केलो ताणें आपलो मोबायल बंद केलो. सो हे जे रिजर्वेशनाचो आसा हो बोवाळ गेले एक आठवड्यान भितर वास्को भरपूर चालू आसा आनी प्रत्यक्ष जे सगळे लोक जे लोकांनी तयारी करून दवरली तांच्यांनी सगळ्यांचे एफर्ट्स घातिल्ले ते सगळे फेल जाला आणि मोस्ट ऑफ देम गॉन इन टू लेडीज वॉर्ड. सो तांकां खंय तरी आतां अशी परिस्थिती जाल्या की तांचे जे कलीग आसा जे एक पॅनलाचे एक कालू समाजाचे पॅनल जे तकरीबन म्हाका दिसता एक 2.5 वर्सां रुलींग करताले म्युन्सिपालिटीन, टुडे दे आर कम टू सच अ पोझिशन की तांचेच मेंबर एकामेका कडेन एक जनरल वॉर्डान झगडपाक रेडी जाल्या. सो असली परिस्थिती सद्याक वास्को जाल्ल्या कारणान हे जे सगळे जे अपक्ष कावन्सिलर आसा तांच्यांनी वचून कालू सरमेदा कडेन उलोवप जालें तांचे. मग तांच्यांनी तांकां विचारलें की हाव कम फक्त वास्को आनी जे दाबोली आसा थंय रिजर्वेशन अशें केलां की 33% रिजर्वेशन जावंक जाय, ते कावन्सिलाक जावंक जाय. पूण कावन्सील जे मुर्मुगांव कावन्सील पॅनल आसा तातूंत भितर 25 वॉर्ड आसा, आउट ऑफ वीच मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी एक आसा, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. पूण जशें पळोवंक गेल्यार जे आयज कालू सरमेदान सकाळी सांगलां की 33% रिजर्वेशन इज केप्ट ओनली फॉर वास्को एंड दाबोली आणि मोर्मुगांव खंय तरी हाजेर कांयच विमन रिजर्वेशन ना. हाजे पयलीं हाजेर आवाज पयलीं उठयल्लो म्हणटा तो काँग्रेसान,
तांच्यांनी सांगिल्लें की आमी कोर्टांनी वतले आनी 3 आमचे तर्फेन मोर्मुगांव वी विल हॅव 3 कॅन्डिडेट्स. ताजेर मागीर आवाज उठयलो आम आदमी पार्टीन. तांच्यांनी सांगलें की वी हॅव ऑलरेडी रिटर्न टू DMA आनी हो बोवाळ जो आसा वास्कोच्यान चालूच आसा. आणि आयज जेन्ना कालू सामंत उलयले खंय तरी आयज आमचे अख्खे जरी तुमी व्हॉट्सएप सोशल मिडिया ग्रुप जरी पळयत की इतले दीस पयलीं ऑपोजिशन बोवाळ घालतालो, वेदर इट इज काँग्रेस ऑर NCP ऑर आम आदमी पार्टी. पूण आतां जेन्ना पयर मोवीन उलयलो आनी आयज जेन्ना कालूच उलयलो, आयज आमचे अख्खे सोशल मिडिया जे वास्कोचे ग्रुप आसा व्हॉट्सएप जावं फेसबुक ते सगळे आमची ब्रेकिंग व्हायरल जावपाक लागले. आनी एक अशी मेसेज होता की नॉट ओनली ऑपोजिशन बट इवन द रुलिंग BJP काउन्सिलर्स आर अपसेट विथ द रिझर्वेशन. खंय तरी लोकांचें म्हणणें आसा की रिझर्वेशन जावंक जाय, पूण एक जे रेप्रेझेंटेशन आसता म्हणजे विमन रेप्रेझेंटेशन आसता हरशीं आफ्टर 2 वॉर्ड्स 1 दे आर मेकिंग लेडीज. सो खंय तरी हे आमचे सिक्वन्सान जावंक जाय आशिल्लें. पूण खंय तरी अशें दिसून येता की वास्कोन जे मेजर म्हणजे स्टॉलवर्ड जे आसा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल दाजी साळकर जावं, प्रितेश गांवकर जावं, मागीर आमचो नंददीप राऊत जावं, दे हॅव बीन पीपल रेप्रेझेंटेड फॉर लॉंग टायम. खंय तरी तांकां एक दामून दवरपाचो यत्न असो केला. अशें कालू सामंताचे गँग एक 8 दीस जाले बोवाळ घालता आणि आयज फायनली कालू सामंतान आपले काळजातले जे आसा ते आयज सांगून सोडले. ताजेर मागीर मोठो मोठो आनी बोवाळ जाल्लो आसा. हीच रिझर्वेशनाची हांगा स्टोरी चालू आसा. येस, थँक्स अ लॉट विक्रम. गरज पडल्यार परत येता. हांव सद्या वता श्याम सुंदर फट्टेमाऱ्यांक बार्देजांक. श्याम, कितें चल्लां बार्देजांक? वॉट इज हॅपनिंग? जशें आतां रिझर्वेशनाचें सांगलां तशेंच म्हापसा म्युनिसिपालिटी एरियानूय बी रिझर्वेशनाचे असोच बोवाळ जाला की रुलिंग पार्टीचे सध्याच्या पासून आसले तेतूंतल्या 5-6 जाणांचे रिझर्व जाल्ले आहा, OBC जाल्ले आहा, लेडीज रिझर्व जाल्ले आहा. त्यामुळे भितर बाकीच्या पक्षाचे सोडून घालपून जे रुलिंग पार्टीचे BJPचे आहा त्यांच्या भितर बोवाळ चालला. आणि तरी आसतना तांकां थारावपाक लागून पार्टीन तांकां कितें सांगलां की हे जे आता तुमचे रिझर्व जाल्ले न्हू, पूण तुमचे जे कोण मनीस आहा पळय तांकां तुमी फुडें काडा, आमी तांकां मागीर हे करून हाडया असो करून तांकां थारावपाची हे जाल्ली आहा. दुसरे कांय बाकीच्या रिझर्वेशनाक लास्ट टायम 2-3 लेडीज जाले आणि परतून लेडीज जाले. एका वर्सा एका टर्मानूच परत लेडीज जाले. म्हणून रुलिंग पार्टीचे जो चेअरपर्सन फाटल्या दिसांनी आसलो रोहन कोळकर तेचे म्हणणें आहा. म्हणून तेचेर कांय बाकीच्या हेचे बीन पिटिशन फायल करपाचें आहा. आयज पासून हांवें कॉल करून एकलो काँग्रेसीचो एकलो तो पिटिशन फायल करपा आनी ताका विचारलें, पूण सद्या नाका म्हणटा. बोवाळ जर आतां केलो जाल्यार परतून कितें सांगता, आपूण हे केल्या उपरांत मागीर तुका बायट दिता म्हण सांगलें. दुसरे आयज म्युनिसिपालिटीचे वर्कर जे गेली 10-15 वर्सां जाली टेम्पररी डेली वेजीस वर्कर्स आहा, तेंचो पेमेंटाक लागून तेंचे आयज CO कडेन गेले. तांकां गेली कितकीशींच वर्सां 499 रुपया पगार मेळटा आणि सगळो भितरलो PF कट जाता, ESI बीन हे करून तांकां 11,000 सुमार हातीन मेळटा. तेन्ना तांकां कन्फर्म करता म्हणून सांगलेलें ते कांयच जालें ना. लास्ट टायम जेन्ना मनोहर पर्रीकर सीएम आसलो तेन्ना एक संदीप फलारीच्या अध्यक्षते सकयल एक कमिटी फॉर्म केल्ली की तेंचो प्रश्न मिटोवपा खातीर. अजून कांय ना. तांकां इन्शुरन्स दिला की आमी जे तुमचे कितें हें आहा जे वर्करांचे ते गव्हर्मेंटा कडेन उलयता आनी मागीर तुमकां कितें तो हें सांगता. हें जालें. काल बस स्टँड नवो बस स्टँडाचे फाउंडेशन जालें. 300 कोटी रुपया खर्च करून ते फूल पयलीं जगले 300 कोटींचो हे आसलो फूल बजेट, पूण तो आतां कमी करून 3 कोटींनी तो म्हणजे प्लॅटफॉर्म मागीर एक शेड लायटी आणि उदकाचे बीन इतलोच हे करून तो करपाचो असो हे जालो. काल तेच्या उपरांत सांजचे मागीर काँग्रेसीन काळे बावटे दाखयले थंय वचून. सकाळी इनॉग्रेशन हे फाउंडेशन बी सगळें जालें तेन्ना कांयच ना. सांजचे वचून तेंच्यांनी बावटे दाखयले काळे बावटे आणि हे सगळे लोकांच्या दोळ्यांत धूळ घालपाची हे आसा. कित्याक इलेक्शन लागीं म्युनिसिपालिटीचे ताका लागून 300 कोटी रुपयांचो जो बरो हे आसा प्रोजेक्ट आसा तो 300 रुपयान कितें करतले काय म्हणून हे सगळे इलेक्शनाक लागून आहा म्हणून. ही आसली आयची अपडेट. थँक्स अ लॉट श्याम. म्हजो वेळ सारको सोंपला. सुरवात कालूस आल्मेदा वेल्यान जाल्ली आनी महत्वाची स्टेटमेंट्स केल्यात, इन्क्लुडींग की कॅबिनेट मिनिस्टराक ड्रॉप करचो आनी पक्षाचे हित पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे हित हें मतीत दवरचें म्हूण. पण लौकिकान जशें सांगलें जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयले तेन्ना मुख्यमंत्री सद्याक तरी कांयच कानार मनार
येवपाचे मनस्थितीत ना. इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.